राजदीप, व्हॉट डज दिस मीन फॉर कोंकणी आमच्या नाटका खातीर? कोंकणी नाटक काल मेरेन आमकां कशें अशें नाटकूच गांवांत जाल्यार पुरो आशिल्लें. म्हणजे मराठीचो जो धबधबो आशिल्लो तो कोंकणी नाटक जाल्यार पुरो आशिल्लें. मागीर नाटक कमर्शियल जावपाक लागलें आनी आयज वेगळ्या तरेन जे जागतीक लेवलचेर केन्नाच जावं नाशिल्लो अशे तरेचो विक्रम केला. सो हांव म्हणटा की कोंकणीच्या ह्या इतिहासान आमचो एक इल्लोसो खारीचो वांटो आमचे कडेन जाता तितलो कोंकणी हेच्या नाटकाच्या माध्यमांतल्यान हो आमी केला. तो कोंकणीक मातशें आनीक उबारी दिवं. आनी कित्या खातीर म्हणटा हांव, दोन गजाली खातीर. एक म्हळ्यार वर्ल्ड रिकॉर्ड जावप, कोंकणी नाटकाचो जावप, गोंया भितर जावप, ही तर सगळ्यां खातीर जशें हांवें सुरवातीकच सांगिल्लें अभिमानाची गजाल. म्हळ्यार व्हेरी फ्रँकली तुमकां आज जितलो आनंद जाला, हांव तो जितली जाणांक सकाळीं सावन मेळ्ळा तो म्हाका सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर दिसला. बिकॉज इट मिन्स अ लॉट. बिकॉज इट इज नॉट ओन्ली तुमी जशें सांगलें की समाजान तुमकां आदार केला, तुमी समाजा मुखार आपली मेहनत दवरल्या आनी तातूंतल्यान एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तयार जाला, तोय बी गोंयचो कोंकणीचो वर्ल्ड रिकॉर्ड. सो व्हॉट डज दीस मीन टू यू? माझे भुरगे वर्ल्ड रेकॉर्ड म्हणजे खरे दोन भुरगे त्या दिसा म्हाका एक प्रश्न विचारिल्लो. म्हणजे दोन भुरगे वर्ल्ड रेकॉर्ड करता. एक म्हजे हे भुरगे आणि दुसरे म्हज्या एक पोटान जाल्ले आणि दुसरे म्हज्या तकलेंतल्यान आयिल्ले, लिखणींतल्यान आयिल्ले. सो ही दोनूय भुरगीं वर्ल्ड रेकॉर्ड करतना तूं चिंत म्हाका म्हणजे आवय म्हणून म्हाका कितें फील जाता आसतलें. कारण हो मरे शब्दानूच सांगपाक शकना तूं. म्हणजे आयज मरे सकाळच्यान म्हाका खबर ना म्हणजे जाले म्हणजे कितें तरी केलें आनी हांव न्ही तातूंतच आसा. हांव चड उमेदी ना किंवा हांव इमोशनल जाल्लें आसा आयज. आयज हांव सकाळच्यान हांसूय ना पण हांव इमोशनल जाला कारण म्हज्या दोन भुरग्यांनी वर्ल्ड रेकॉर्ड केल्लो आसा आनी तो एप्रिशिएट अख्खे गोंय करता. भरभरून केलो, भरभरून लोकांनी एप्रिशिएट. ना म्हाका सांगलें, हांव सकाळीं सावन खूब जाणांक मेळ्ळो, सगळ्यांच्या तोंडाचेर एक उमेद दिसता.